बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. इसाया प्रवाद्याचो ग्रंथावस्वर 40, 31 वळ. इसाया 40 वर्ड्स 31. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें. वैमगाचनो सुम्याचेर विश्वास दवरून आमी सांगाता जमल्या. सुमी आमकां नव्यान घटाय दिता, बळ दिता. त्या सुम्या समोर आमी आयल्या, दिनबी घालया, ताका आमी मान करया, आराधन करया. गावया आमी अपुर्बायेचें भजन. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलता, तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. वै सुम्याचेर कितलो आमचो विश्वास, तितलो मोग सुमी आमचेर वता. तितली कृपा सुमी आमचेर वता. तितली दया तो आमकां दाखयता. आमचो विश्वास आमी चडोवया, ताचो चड आनी चड मोग आमी साखया, भोगया. ताका आराधन करया, मान करया. तुजो मोग सुम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटापी. तुजो मोग सुम्या रुचीक अमृत, तुजो वैभव कोणाटापी. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. वै सुम्या आमचो विश्वास तुजे थंय चडय. आमचो बावट तूं वाडय. चड आनी चड तुज्या मोगान, तुजे काकुळटीन आमकां भर सुम्या. आनी आयच्या दिसा नव्या बळान, नव्या घटायेन तूं आमकां भर. चलोन व्हर. जशें आमचेर तुजो विश्वास, तशी तुजी दया आमचेर सुम्या देव म्हणून आमी मागता. तुका आराधन करता, मान करता सुम्या. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. तुजो मोग सुम्या हांव नियाळता, तुजी काकुतां वाशेता. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, तुजो मोग सुम्या म्हजे थंय. विश्वास म्हजो तुजे थंय, वै सुम्या तुजो मोग तुजो मोग सुम्या
तुझेत आम्ही स्तुती करूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुम्ही निरंतर आराधना करूया. तितलो आमचो विश्वास, तितली तशी आमची दया, तितलो आमचो विश्वास, तितलो मोग तुम्ही आमचेर वता. सगळं आम्ही नजराशे सुम्या चड आनी चड तुज्या मोगान आमकां बर, तुज्या काकुळतीन आमकां बर सुम्या. आमचो विश्वास चडय, आमचो बावट वाडय. तुज्या सरपान तुजो सनात आमकां दी सुम्या. नव्या बळान आमकां तूं बर, गठायन आमकां बर. हालेलुया, हालेलुया. We worship you, Lord, we adore you. Thank you, Lord. Hallelujah. वय सुम्याचेर आमी विश्वास दवरतना, ताचे सुवें हो वेळ आमी करतना, ताका आराधन करतना, स्तुती करतना सुमी चड आनी चड ताच्या काकुळतीन, ताच्या मोगान आमकां भरता. कीर्तन 103 आमी थोड्यो वळी काडया. पयली वळ तावन 5वी वळ, उपरांत 8वी तावन 10वी वळ. भोव पुर्वेचें कीर्तन. त्या मोगाळ काकुळदार देवाची स्तुती, आनी तो मोगाळ काकुळदार देव आमचे थंय कितें करता, कसली ताची बेसांवां, ताची कृपा, कसल्या देन्यांनी तो आमकां भरता, हें कीर्तन आमकां स्पश्ट करता. तरी उतरां आमचीं करया. Psalm 103 verses 1 to 5 and then 8 to 10. तुजे उपरांत म्हणा. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची म्हजे सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. सगळे अंतस्करण ताची स्तुती करूं. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, आनी ताचे उपकार केदींच विसर नाका. उपकार केदींच विसर नाका. सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता, तुजे अपराध तो बक्षिता. चड तुज्यो पिडा तो पयस करता. तुजे पिडा तो पयस करता. तुजो जीव फोंडांतलो निवारता. जीव पणांतलो निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता. मोगाचो काकुळतीचो मुकुट घालता. तुजी जीन भर, तुजी जीन भर आपल्या देन्यांनी, आपल्या देन्यांनी तो तुका दोशी करता. दोशी करता. गारुडाच्या तरणाटपणा परी तरणाटपणा परी तुजें तरणाटपण नवसरतलें. नवसरतलें. सर्वेस्पर दयाळ, सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ, कृपाळ, सोसनीक सोसनीक, आनी मोगान भरलेलो. मोगान भरलेलो. तो सदांकाळ सदांकाळ आरोप लावचो ना. आरोप लावचो ना. सासनाक राग धरून रावचो ना. आमच्या पथकां प्रमाणे आमचे कडेन तो वेव्हार करिना. आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फारीकपण घेना. एक घडीभर आमचे दोळे आमी दामपी. आमचो तुमी कितलो बरो, तसो मोग कितलो परिमीत. ताची दया काकुळत मीत मेर नासलेली, ताका अंत ना. आमचे कडेन आमच्या गुन्यांवाक तेगीत पातकां तेगीत वेव्हार करिना. आमची झडती करिना. आमकां केदींच खेडिना. आमकां गुन्यांवकार करिना. बगार आमकां चड आनी चड ताच्या मोगान कृपेन तो वेंगून धरता. ताका आराधन करतना, ताची स्तुती करतना तेच कृपा तस मोग आमचे थंय तो वता. देखून त्या समयाक निरंतर आमी स्तुती करया. ही सगळीं देणी, हे सगळे उपकार जो आमी आमचे थंय करता, आनी हे वळखोन आज समयान केल्यात म्हणून आमी वळखोन, आमचे थंय आज पर्यंत विश्वास जाला म्हणून वळखोन स्तुती करन आमी गावया. स्तुतीसू एन मनावे. H68 पेज 107. ताळयो पेटून संतोषान आमी गावया. एका मोनान काळजान आमी गावया. ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸುಯನ್ ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ, ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ, ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ. निरंतरी समीवर आमचे विश्वास आमच्या पिडा पयस करचो,
आमच्या अपराध बुक्सूंचो आमकां तशें देणे आनी कुरपेन बडसूं तेदोळ आमच्या दया घडी पर्यंत विश्वास रास परत आयच्या ह्या दिसा नव्यान आमकां घटाय दिवचो बोल दिवचो समय ताका स्तुती करया नावाडया ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯದ ಅಭಿಷೇಕ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಯ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನಃಶಾಂತಿ ಮನಃಶಾಂತಿಯ ಅಭಿಷೇಕ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ನಾಶದಿಂದ ಸದ ಕಾಯುವ ಕರ್ತರನು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ निरंतरे समयान स्तुती पाऊस जाल्ल्या समयान आमच्या देवाक रायच्या देवा सुदी वयस वयस तेका साथ म्हळें कितें सना आमकां सांगात हाडलो ताची स्तुती करूंक आमकां फावो केल्लो आनी स्तुती करतना आमकां आशिर्वादीत करचो कुरपेन देण्यानी बडचो निरंतरी त्या कार्यान देव्या सुटका सोडवून दिवचो समय ताचें आमच्या थंय जाता ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಶಬ್ದದಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಬಿಡುಗಡೆಯ ಆನಂದ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಸಂತೋಷ ಕೈಯ ತಟ್ಟುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸಿರಲು ನಿತ್ಯ ಸಮಾಧಾನ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಗಳ ಒಡೆಯನಿಗೆ ದೇವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ ಸ್ಮರಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಸ್ತುತಿಸು ಎನ್ಮನವೇ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 Hallelujah, 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 ಸ್ತುತಿಸು hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
भावानी भयणीनो, आमचो देव कितलो बरो. ताका स्तुती करतना आमकां कितल्या देण्यानी तो आमकां भरता. तसो संतोश तसो आनंद आमकां तो दिता. आमची मनां आनी काळजां उल्हास बरी संतोश भरीत करता. आनी ताचे ते आमकां सगळें मेळटा. ताका वळखुनचे आमी ताका स्तुती करचे आमकां कितेंच तो उणें करिना. आयच्या वंजलांत जेजू आमकां ह्या पुरबेचें उतर दिता. मतेवस वंजला वस्वर 11, 20 आनी 8 ते 30 वळू हाच्या वंजलांत जेजू आमकां म्हणटा, कश्ट दिलेलो येया, वसन वयतलो येया, दितलो तुमकां विशय म्हणटा. पळय जेजू थंय आमकां खरो आनी बरो विशय मेळटा. जेजू थंय आमकां सक्कड मेळटा. त्या क्रिस्तिनाच्या काळार आमी आसा. क्रिस्ताचें येणें आमचें थंय जातना, क्रिस्त सवे आमी जियेतना, आमच्या जिवितांत ताका पयलें स्थान आमी दितना आमकां कळटा जेजू आमकां लजेक पडोवंक सोडिना. रोमाकारांचें पत्र वस्वर 11 वळ पवित्र पुस्तक आमकां अशें म्हणटा, जो कोण जेजूक सत म्हणटा ताका तो कोणाकच तो लजेक पडोवंक दिना. कित्याक जेजू थंय आमकां शांती आसा, समाधान आसा. जेजू थंय आमकां पातकाचें बक्षणें आसा. जेजू थंय आमचे शिराप पयस वेतात. जेजू थंय आमकां आमचें थंय कितेंय वायट सकत आसा, देवसराचे कुतंत्रां कालय आसा, ताचेर जैत व्हरूंक की जेजू कृपा दिता. मतेवस वंजला वस्वर 1, 20 आनी 1 वळ म्हणटा, ताका जेजू म्हणून आपयतले, तो आपल्या परशेक तांच्या पातकांतली सोडयतलो. आनी जेजू आमकां म्हणटा, मार्कोस वंजला वस्वर 2, 17 वळ, हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक, भाग्यवंतांक न्हय. आमी थोडे फुडें चिंतूंक बरो, हांव बरो, हांव पवित्र, हांव भाग्यवंत. मोगाळ बाबा आनी भयणी, समेया विनय कोणूच आमी भाग्यवंत जावंक साध्य ना. ताच्या कृपे विनय केतेंच आमी जावंक साध्य ना. सगळें देवाचें देणें, ताची कृपा समीस आमकां पवित्र करता, समीस आमकां नितळ करता, समीस आमकां नितीवंत करता. जीजस इज आर रायचियसनेस आमी म्हणटा. जेजू आमचें नितीवंतपण. जेजू थंय आमचीं पातकां बक्षतात. देखून जेजू थंय पातकांचें बक्षणें आसा. सा पेद्रू पयल्या पत्रांत वस्वर 2, 20 आनी 9 वळ, 1 Peter 2:29. इजायाचो प्रावाद तो सोमया थंय जारी जाला म्हणटा. आनी तातूंत एक बरें उतर आमकां वाचूंक मेळटा. ताच्या गांया वरवीं तुमी बरीं जाल्यात. जेजूच्या गांया वरवीं आमकां ताणें बरीं केल्यात, पिडेश्रेतां सुटका मेळ्ळ्या. आनी कितें आमकां कितें जाय आज दिसपडटें आमच्या जिवितांत. जांबरो आमकां थोड्यांक काम ना, थोड्यांक फुडाराची गंत आसा. ह्या संवसारांत साहित्य राटावळींनी जायते तरांनी आमकां आज बेसांवां जाय. जेजू थंय मेळटा. जेजूच्या नांवान आमी मागतना जेजून म्हणा, जो सोंजला वस्वर 14 वळ, 15, 16 वळ, 16, 20 आनी 3, 20 आनी 4 वळ. पटापट एका वस्वरांत आनी एका वस्वराक आमी येतना जेजू आमकां म्हणटा, म्हजें नांवें कितेंय तुमी मागल्यार हांव दितां. नातर म्हजो बाप तुमकां दिता. तुमी म्हजे थंय रावल्यार पुरो, म्हजीं उतरां तुमचे थंय आसल्यार पुरो, म्हज्या मोगान तुमी आसल्यार पुरो, तुमी कितें जाय मागा, तुमी मागल्लें दिता म्हणटा देव जेजू. आनी 14 वस्वर जॉन 14:12, तुमी म्हजे थंय आसल्यार, म्हजीं उतरां आसल्यार, हांवें केल्लीं कामां तुमी करता, म्हज्या की व्हडतीं कामां तुमी करतल्यात. पळय मगाळ भोवन जेजू थंय आमकां सक्कड मेळटा. आनी कोणी आमी चिंतूंक बरो आमकां शिराप आसा, तें आसा, हें आसा. गलातकाराचें पत्र वस्वर 3, 13 वळ काडल्यार जेजू आमचे खातीर शिरापलेलो जालो. आमकां नियम शास्त्राच्या आनी समेस्त त्या शिरापांतली आमकां सुटका दिल्या. तर जेजू थंय आमकां मेळनातलें कांय ना. पूण विशेश करून जेजू थंय आमकां कितें मेळटा? विशेश करून जेजू आमकां बसयता. जॉन 14:27, हांव तुमकां समाधान दितां. संवसारांत तुमकां असलें समाधान मेळना, म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां म्हणटा. जेजू थंय आसल्ल्यांक समाधान आसा, शांती आसा. देखून जेजू आमकां आपयता, कश्टांतलो येया, वसन वयतलो येया, दितलो विशय तुमकां, दितलो समाधान तुमकां. तर मगाळ भावा आनी भयणी, एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. जेजू मुखार आमी आसा. जेजून कितें बसयलां तो आमचें थंय करता. देखून आमचो विश्वास आमी सडय जाय. आमचो भावार्थ आमी ताचे थंय
आमचे थंय भावार्थता सुनो असो तर मागी जाय शिसांनी मागला सम्या सडय आमचो भावार्थ म्हणून आमी मागया सडय म्हजो भावार्थ सम्या सडय म्हजो विश्वास तुजेर तुजे थंय म्हाका सकट साम फाती येता आनी आज सम्या हें सगळ्यांचें कितें म्हाका गरजेचें सगळें तूं काड सम्या सगळें तुका बडयता आमी समर्पण करया आनी गवया ह्या पुरबायचें गीत I-33 पेज 126 कश्ट दिलो नो म्हजे थंय येया तितूलो विशय तुमकां कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुसावण दितलो जो तुमच्या कांदार घेया फलती बोळी तुम्ही जाया मोजे लागचे तुम्ही शिका मेळटले समाधान तुमका जो तुमच्या कांदार घेया फलती बोळी तुम्ही जाया मोजे लागचे तुम्ही शिका मेळटले समाधान तुमका मागे आमी सुमी समाधान दिता विशय दिता सुमी आतां आमची पातकां बक्षता आमचे शिराप आमचे वायट सुमी पयस करता आमच्या पिडेश्रींत आमकां सांगात दिता बळ दिता घटाय दिता त्या पिडेंतली संकश्टांतली आमकां तो निवाळटा त्याच्या गाया वरवीं आमी बरी जाल्या देखून आमी मागया एस वी बिलीव आमी पाती येता जशें आमची पाती आनी आमचो विश्वास तशें आमचे थंय जाता सकट ताका दिवया आमकां पूण ह्या कश्टा संकश्टांत आसा तांकां भेटोवया त्या सुमयाची कृपा आज मागया जोडया सुमी आमचेर घराळ कृपा वता हांव संसारा सो उजवा मोचे तैना पातका काळो संसाराचेर जाला जैतेवो जीवन जेजू तुमचो सोडवंदा पातका तुमी पाठ करा नवी रचना तुमी जाया समाधानेची हातेरा संसारान तुमी जाया कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुसावण दितलो ही समय आमकां आपयता सगळें ताका भेटोवंक समर्पण करूंक कितें आमच्या जिवितांत आज आसा सुमयान ताच्या कृपेन आमकां बरी जाय बोरींग करी जाय नितळ करी जाय सुडका दी जाय आज आमकां शांती समाधान जाय मागया संवसारान जाय रशिया युक्रेन इस्रायल पॅलेस्टायना मध्ये आशिल्लें झूज आमचें मणिपुरांत क्रिश्चनच्या लोकां खातीर आमच्या देशा खातीर गांवां खातीर कुटुंबां खातीर मोगाच्या मनशां खातीर जंय जंय ताची कृपा गरज आसा आज आमी एका मनान काळजान मागया दोगांनी एका मनान मागतना हांवें मागलें दिता म्हणलो समय ताचे बसावणी आमचे थंय जारी करचो तो विश्वास समय सगळें ताका भेटोवया बावडतान बरवशान मोगान आनी ताका उलो मारया पोळे दारार उबो आसा काळजा दारार तुज्या बोडयता
चिनयेन तुझ्या इमकाशेता जागो दिल्यार तुवें म्हाका तुझे सवे हांव जेवतलो सुख दुखां भागीदार जातलो जैते वोन तूं जातलोय सर्गार मुझे संगी बसतलो कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुजावन दितलो झूम तुमच्या कांदार घेया कलती बोळी तुमी जाय मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां जू तुमच्या कांद्यार घेया कलती बोळी तुमी जाया मुझे लागचे तुमी शिका मेळटले समाधान तुमकां दोन्ही हात बरे आणि म्हणया कष्ट तेल्यानो तुमी मुझे सरशी येया हांव तुमकां विशेव दितलो समाधान वजन वावयतेल्यानो मुझे सरशी येया हांव तुमकां बुजावन दितलो हात बरे आमनी स्तुती करूया हालेलुया हालेलुया ओय समय आमकां समाधान दे शांति दे सुडका Jesus bless us in your mighty name तुझ्या नावान आमकां आशीर्वाद सर आमच्या बांदपसंदी बंदडेंतली पिडेंतली वायटांतली हरी एक तुमच्या बांदपसंदी आमकां धन्यवाद सडणे सर तुझे शांती समाधान सुडका सडवून भलायकी कित्याक आमकां गरज आसा आमच्या जिवितांत कुटुंबांत सुम्या संवसारांत विविध राष्ट्र आनी आमच्या देशांत आमच्या ह्या मंदिरांत सुम्या तूं आमकां फावो कर तुज्या दयेन तुज्या मोगान आमकां फावो कर आमी तुजे विश्वास दवरता आमी तुजेर सुम्या भात येता सगळो तुज्या बसावने आमचे थंय जारी कर bless heal and sanctify us fill us with your grace Lord fill us with your blessings we pray hallelujah त्या सवां खातीर आज जल्म दिवस आचरण करची एरियल रेचल डिसिल्वा मुल्की अलिशा मारिया रोड्रिगस बारकोर मेलिटा डिसोजा मुल्की शार्लेट डिसोजा मेरी हिल जेसी ए डिसोजा बांडुप 12th बर्थडे इवांजेलिना लोबो बोरिवली वेस्ट Ergandem Kamkamisarlan Daisy Suarez Melbourne Kiran Tauro Katil प्रत्येक त्यासवा स्पीडी रिकवरी फिलोमेना सेरावो सेफ ट्रिप फियोना डिसोजा मारोल मुंबई देवदीन जल्लन सुडास करता फ्रांसिस ऑसवर्ल्ड डिसोजा उच्चोड़ी यूनिस डिसोजा नाक्रे 25th death anniversary Cecilia Machado Shirwa Benedictani Francis D'Souza Joseph Norona Mangalore 1st death anniversary Cecilia D'Souza Cherimeri Dorothy Mascarenas Kolalgiri Henry Alvarez 1st death anniversary Iris Alvarez Molon Percy Fernandez Canada तशेंच 1st death anniversary Jeevan Tellis Karkol त्या सवां सुमे आमची त्या सवां भेटोवन सुम्याचें बेसांव आमी जोन घेवया
Praise the Lord. Praise the Thank Lord. you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, my Lord. I love you, my Lord. I Jesus. love you, Lord Jesus. हांव विल्मा बॉम्बे येतानो पण म्हजे कुळार हांगा बेळमण आमकां हांगा येवंक मोनूच नातिल्लें म्हळ्यार हांव रेटडे सगळ्यांनी करता पूण म्हजी माय आसा पळय ती घर सोडून खंय वचना तेका जबरदस्ती म्हज्या भयणीन हांगा आमकां रेटडे धाडलें हांगा भितर येताना आमकां मोन ना आमी रुमांत रावल्या आयतार जालो सोमारा म्हणसर आमची भलायकी बिलकूल बरी ना मांयचे पांय इतले सुजले म्हाका हर्द्यान दूख आयली आमी चिंतलें मंडे पाटवेचें म्हज्या भयणीन सांगलें जाल्यार ये माय बरें ना तुका बरें ना पूण संजे म्हणसर पळय आमी संजे म्हणसर रावल्या संजे म्हणसर रावल्या जाल्यार एडोरेशन टायमार म्हजें आनी मांयचें नांव आयलें पाद्रापान नांव आपयलें आमचें दोगांयचें मागीर आमी जालें इल्लें सामान जालें मंगळारा कंप्लीट आमकां बरें जालें आज आमी एकदम फीट एंड फायन आसा Praise the Lord. Hallelujah. अर्गां तुका जेसू. अर्गां दिता आमकां येवंक हांगा कुरपा दिल्ल्या खातीर हांव 16 वर्सां उपरांत रेसिडेंट रेटीर हांगा करची पूण हांव बॉम्बे करता म्हज्या मायन कितल्या वर्सां उपरांत फर्स्ट टायम येवचें देखून हांव देवाक अर्गां दिता Hallelujah. म्हजें नांव सेब्रीन हांव बेळमण पिरगेजीची हांव देवाक अर्गां दितां पयल्यान पयलें म्हाका देवान हांगा येवन फोव केल्ल्या खातीर आनी म्हाका चौगां जाणां भुरगीं एक चेडको तेका चेडवा तांच्या देवान भरपूर बरें आशिर्वाद घाला तांकां बरी भलायकी दिल्या ती तांच्या फुडारान बरें संतोशान आसले खातीर हांव देवाक हर्शितां Praise the Lord. आनी म्हजो पती देवा दिन जाला थंय बरो आसलो सिगरेट कपड्यान काम करतलो आनी आमकां बरें गंताने पळयलां आमकां बेसाय आसा तोट आसा आनी काल सगळ्या देवान जाय पुरतें आमकां दिलां संतोश बरीच आसा आमी कांय हें ना देखून हांव देवाक हर्शितां वंदितां मस्त कश्ट म्हज्या पिडेचे आयले रे मिसाचें गितां दैवगाना बुकांती पयलें प्रवेश गीत आमी गावया गीत नंबर 13 526 पेज नंबर 24 बापा समोर सर्व आमी एकठांय जाल्या भक्तीन आनी माना उतरते आयकोंक आमकां समर्पून पवित्र बलिदाना येया गावया सरी एका स्थळ्या उल्हासून त्रिएक देवा गितां गायान आनी अर्गां दिवया ताणे केल्ल्या सरकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. पातक आणि पिडा एका नाण्याची दोन तोंडां जेजून जियेवचे समजेंत जर कोई व्यक्ती अशें पिडेंत पडत जाल्यार ताका म्हणटेत आसले ताच्या पातकांचें फळ ताका मेळ्ळां म्हणून. मोगाळ भाव भयणीनो, समजेन जियेता आसतना आमी सबार पातकाक वळख जाता, सबार पिडेंक वळख जाता. आज जेजू आमकां सांगता, कश्टतल्यान आनी वजन वयतलो न्हू म्हजे सरशी येया. तो जावन आसा आमचो बरवोसो आनी विश्वास. तर आमी सर्व पातकांत आसले पिडेंत आसले सर्व व्यक्ती ताचे लागचें बोगसाणें मागया आनी एमिसाचें बलिदान बेडयता आसतना आमच्या सर्व बाबा भयणी खातीर मागया आनी आमी खंयच्याय रितीनी ताचे तावन पयस गेल्या तर बोगसाणें मागोवन आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान ओसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत
ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत बगे हांव सदां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somia kakutka, Somia kakutka, Krista kakutka, Krista kakutka, Somia kakutka. Somya kakutka. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, तुजो पूत जेजू येतलो तेन्ना तो वाटतलो ते ससनीक जिविताचें जेवण घेवंक आमकां फावो जावच्याक तुज्या कृपेन आमची काळजां तयार कर. या आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. Amen. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. तुम्ही म्हाका कोणा कडेन म्हूण सर करतात? म्हजो सारको कोण आसत? तुमचे दोळे वयर उबारा आनी पळया. ही नेकेत्रां कोणें केल्यांत? तो तांची पयज भायर हाडता आनी तांची गणती करता. दर एकाक आपापल्या नांवान तो उलो मारता. ताची सकत भोव वर्ती आनी ताची पदवी करीस व्हड. देखून तांचे मदलें खंयचेंच नेकेत्र जाप दिनासतना रावना. म्हजी वाट सर्वेस्पराचे नदरेन लिपोवन आसा. म्हजो देव म्हज्या हक्काची पर्वा करिना अशें तूं कित्याक म्हणटाय जाकोबा? अशें तूं कित्याक उलयताय इस्रायला? तुका कळीत नातलें गाय? तुवें आयकूंक नातलें गाय? सर्वेस्पर शासनाचो देव, प्रात्योच्यो सिमो ताणें रचल्यात. तो ताकना, तो दमना. ताच्या गिन्यानाचो टाव घेवंक कोणूच सकना. थकलेल्यांक तो सकत दिता, बोळनातल्यांक तो घटाय दिता. युवक ताकोन आनी दमोन वेतीत, तरणाटे आदलोवन पडतीत. पूण सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बोळ मेळटलें. गारुडा परी तांकां पाकोटे फुटतले. ती धांवतलीं पूण थकची नात. ती चलतलीं पूण दमची नात. देवाचें उतर. देवाचे वडुपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. जिवा म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी आनी ताचे सर उपकार केदींच विसरनाका. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. तोच सर तुजे अपराध बक्षिता, सक्कड पिडांक वखद दिता. पोडांतलो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटा तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. सोमी दयाळ आनी मोगाळ. ताची काकुळत आपार मीत आनी तो रागार जावंक निदान. आमच्या पातक्यांक पावत त्या मापान तो शिक्षा लायना. आमच्या गुन्यांवांक पावतें पारीकपण घेना. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरशी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आपले परजेची सोडवण करूंक सोमी येता. ताका मेळोवंक तयार आसात ती खरेंच बागी. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया.
परस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे असो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, येया म्हजे सरसी सोमेस्त तुम्ही कश्ट केल्यानो आनी वजन वावयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बळ्या आनी खलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोवंक सुलाभ आनी म्हजें वजें हळू. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तताई म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, एका गार्डनांत एक व्यक्ती एक पोटी बारीक कंतिश्ट बसतेली. त्या व्यक्तीक पळोवन एक दीस एक भुरगो लागीं येता आनी म्हणटा, हांव सबार दीस तावन तुका कंतिश्ट आनी दुखेस्त पळयतां. कितें खबर, म्हजे तावन हांवें कितेंय हेल्प करूंक साध्य आसा जाल्यार हांव करूंक मुखार सरता म्हणून तो तिका सांगता. तेन्ना ही व्यक्ती त्या भुरग्याक म्हणटा, पुता, जिवितांत सबार कश्ट संकश्ट आयिल्ले आनी ताचे वयर हांवें खंतींत म्हजो वेळ पाड केला, पूण ह्यो केल्ल्यो खंती खंयच्योय उपयोगाक पडूंक नात, सगळें व्यर्थ म्हणून. अशें म्हणून ती त्या भुरग्या लागीं सांगता. तशें तर जाल्यार आज तूं परतून कित्याक कंतिश्ट दिसताय गे म्हणून तो भुरगो तिच्या लागीं विचारल्या वेळार ती त्या भुरग्या लागीं म्हणटा, आज म्हाका कित्याक खंत म्हूण तो विचारतना हांवें सांगचें, कित्याक म्हळ्यार हांव इतलीं वर्सां खंतीन म्हजो वेळ पाड केलो, ताचे वयर खंत करन हांव बसलें हांगा. एखाद्या वेळा हांवें म्हजें जिवीत बऱ्या तरान हांवें सरलें तर जाल्यार आज देवाक अर्घां दितीं आसलीं. इतलो वेळ हांवें कित्याक पाड केलो गी म्हणली खंत म्हाका आज दोस्ता म्हणटा. मोगाळ भाव भयणीनो, ही खंत बेजाराय आमची सबार जाणांची जावन आसा. थोडे फावटी आमी खंत करची व्यर्थ जाता. आमी खंत करच्या वयर आनीक चड खंत करता, बेजारायन बसता आनी आमकां ताचे तावन कितेंच उपयोग जायना. आज जेजू मातेवाच्या वांजलांत 11व्या अध्यायांत 30, 20 आनी 8 वळीचेर आमकां हें सांगता, कश्ट तेल्यानो आनी वजन वयतेल्यानो तुमी म्हजे संगी येया, हांव तुमकां विशेव दितलो. एक बरवोसो एक पातयेणी आमी केदाळा त्या जेजू थंय दवरता. तो बरवोसो आमकां सडावन केदीकच आमकां तो व्यर्थ जावंक सोडचो ना म्हणल्यार बरवोसो त्या वांजलांत आमकां पळोवंक मेळटा. तो आमकां इसायाच्या बुकांत अध्याय 43 4थ्या वळीचेर आमकां सांगता, तूं म्हज्या दिश्टेंत मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता म्हणून. आमी अशें एका वाक्यांत पळयता आसतना जेजून दिवचो तो बरवोसो, तो मोग, तो पातयेणी आमकां चड आनी चड जेजू लागीं येवंक अवकाश करून दिता आनी आमकां जेजूच आमचो बरवोसो म्हणून दाखोवन दिता. जेजूचेर केदाळ आमी पातयेणी दवरल्यार आमकां कसलोच आडकळी नात, आडकळी येनात. मागणें देवा थंय इश्टगात जोडचें एक व्हडलें हातेर जावन आसा. आज आमी सबार जाणां
मागणे करूंक आशेतां आनी मागणे ताच्या जिवितांत विशेष वांटो जावन घेतात तांकां तो विश्वासान तशेंच बरवशान भरता म्हणलें आमकां पळोवंक साध्य जाता. थोडो लोक मागणे करता आसतना ताजेर विश्वास दवरिना, पूण थोडे फावटी आमी मागणे करता आसतनाय आज नाका फाल्यां म्हणलें तें मोतींत दवरता. पूण मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू आमकां हर एक फावटी ताचे लागीं आपयता. आमचे कश्ट परिहार करूंक, कश्टांक परिहार तो दिता. केदाळा आमी मागण्याच्या स्पिरितांत ताचे थंय येता आनी मागण्याच्या स्पिरितांत ताचे थंय रावता. तेन्ना आमकां खंयच्याय कश्टांत खंयच्याय पिडेंत तो आमकां पडोवंक सोडिना म्हणून आमकां आज तो भास दिता. तर मोगळ भाव भयणीनो, आमी ताका आमचोच म्हणलो कर्ण काण घेया आनी देवा थंय मागण्या मुखांतर आनी हर एका रितीनी ताचे लागीं रावया. तो आमकां दिवचो बरवसो घेवया आनी आमचें जिवीत बऱ्या तरान जोडूंक ताचे लागीं मागतेत रावया. बेटोची गीत नंबर D7541 पेज नंबर 41. घे सौम्या जीवन मुझे जय माका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सोवे. घे तू सौम्या काळीज मुझे खालते भोळे ते तुक कांत ताचे सारखे तुझे मोगान तुझ्या तू ते घे सौम्या जीवन मुझे जे माका दिले तुवे वो पुंडिता सर्वस मुझे या बुंड्या वायना सवे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक म्हणटा तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्यानी आख्या पयसभेच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पिता. तुजे अगणीत पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीस्वानी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पोटी आमच्या मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी ससनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं थीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबारा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय,
सर्गी तुका जय, ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर्म मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून मोडलो, तो आपल्या आसेसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेचपणी जबान जात आसतना काल्च घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आसेसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी यांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक खरराचें हें रगात. पातकां जें बक्षांनी मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावरतसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणास्वामी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविता सवुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पॉल आमच्या गवळे बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका पृथ्वी मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर, तांकां तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमच्या सुमेस्तांची दाय कर मागता हांव कुंवार मरिये देवाचे माये संगाती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मानवल्यान विशेष करना सा लुसी, भगवान आर्नोल्ड जॉन्सन, तुझे फ्रेनार्ड मेर्सेसरीचे मार्तीर भाव, ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी, तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया गुण या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बऱ्योशा नत्रेकतेल्यान आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमियाची शांती सदांच काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. माया मोगसून एक वरचूक जावन एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोमया तुजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताचे कुडीन रामासून सजनाचें जिवीत मेळ्ळां. गीत नंबर E3 508 8, पेज नंबर 48. काळीस मुझे लाले तुका मुझा मोगाळ देवा नाविशे तुझे बागर माका मुझा कर्या जीवा मुझा कर्या जीवा. विशेव तू आवुरतेल्या सावळी वोतां सुकतेल्या सावळी वोतां सुकतेल्या आसरो तू निराश्रिता आधार तू निराधार्या आधार तू निराधार्या. तू सोम्या मुजो आधारानी बरवसो जाजिल्ये वाटे सांगात मुजो. तू सोम्या मुजो आधारानी बरवसो जाजिल्ये वाटे सांगात मुजो. प्रार्थया. कणवळ्या बापा, या तुझ्या दैविक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माच्या परबेक आमी उर्बेन तयार जावं. या आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्पद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसनेयात क्रिस्तच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार. निमाणें गीत गीत नंबर G2 508, पेज नंबर 68. जेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव जयानानी. जेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव जयानानी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उगोन म्हाका भोगना. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा मुजे थंय ताचे संगी आसतना उगोन म्हाका भोगना. जिनेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकोतलो हांव गायनानी. मोगाळ पुता सोवें हांव क्वार मोरी आशिर्वाद दिवं आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कुरवेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.